27वो भाग. सांत फ्रांसीस शावेराचें काम आनी गांवांतलें फुडारीपण. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. आयच्या ह्या 27व्या भागांत आमी गांवांतल्या धर्मांत रीत आनी फुडाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाक आनी सशक्तीकरण करपाक सांत फ्रांसीस शावेराच्या म्हत्वाच्या वावराचेर आमी अभ्यास करतले. पवित्र सोबेंत भितर थळावे फुडारीपणाक पोसवून दिवपाचे, शावेराच्या नदरेंतल्यान थळावे इगोर्जेच्या फुडारीपणाक तिगून उरपी प्रमाणीकपणाक आकार दिवपाक म्हत्वाचो वांटो आसा. थळावे धर्मांत रीत आनी फुडारी हांकां प्रशिक्षण दिवपांत शावेराचो वावर. इगोर्जेची वाड आनी तापणूक करपाक फुडाकार घेवपा खातीर थळावे धर्मा रीत आनी फुडारी हांची वाड करपाचें म्हत्व सांत फ्रांसीस शावेरान ओळखून घेतलें. गांवच्या इगोर्जेच्या फुडारीपणा खातीर अखंड बुन्याद तयार करपाक ताची मिनोत म्हत्वाची थारली. थळावे धर्म रितीची पदवी. सशक्तीकरण. शावेरान थळाव्या धर्म रितींक शिक्षण, आध्यात्मीक मार्गदर्शन आनी फुडारीपण प्रशिक्षण दिवन तांकां सशक्तीकरण करपाक सक्रिय वावर केलो. थळावे इगोर्जेचें फुडारीपण करपा खातीर सशक्त व्यक्तींचे जाडे तयार करपाक हो तांचो हेतू आशिल्लो. थळावे फुडारीपणाची उदरगत. शावेराचे पद्दतीन थळावी फुडाऱ्यांक मार्गदर्शन करप, इगोर्ज आनी तांच्या समाजा भितर प्रभावी फुडारी म्हूण काम करप, हे गरजेचे कुशळटाय आनी गिन्यान तांच्यांत रुजोवप हाचो आस्पास आशिल्लो. पवित्र सोबेंत फुडारीपणांत संवय पूर्णतायेक स्फूर्ती दिवप. पवित्र सोबेंत संवय पूर्णतायेक निर्माण करपाचे हेतान थळावे फुडाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाचेर शावेराचो भर ताच्या ह्या दृश्टिकोणाक लागून पवित्र सोबेन फुडारीपणाक संस्कृतायेचो आनी परंपरेची म्हायती आशिल्ल्यांक करपाक मेळ्ळें. थळावे पवित्र सोबेच्या फुडारीपणाचेर जातलो परिणाम. शावेराच्या ह्या दृश्टिकोणाचो पवित्र सोबेच्या फुडारीपणाचेर तिगून उरपी परिणाम जालो. थळावे धर्म रितीन आनी फुडाऱ्यांक प्रशिक्षण आनी सशक्तीकरण करपाच्या तांच्या गुणाक लागून तिगून उरपी आनी अखंड पवित्र सोबेची बुन्याद घाली. शावेराच्या थळाव्या फुडारीपणाच्या प्रशिक्षणाचें दायज. शावेरान थळाव्या फुडारीपणाच्या प्रशिक्षणाचेर भर घातलो. हें इगोर्जेच्या राजणुकेंत स्पश्ट जाता. ताच्या नदरेंतल्यान पयशिल्ल्या आनी बलिश्ट जाल्ल्या थळाव्या फुडाऱ्यांचो पवित्र सोबेच्या फुडारीपणांत म्हत्वाचो वांटो चालूच आसा. इगोर्जेंत थळाव्या फुडारीपणाचें म्हत्व. शावेराचे नदरेंत थळाव्या फुडारीपणाचें म्हत्व अधोरेखीत जालें. थळाव्या फुडाऱ्यांक फकत संस्कृतीक बारीकसाण सजमूक नासली, पूण समाजांत मिसळ जावपी अशे तरेन इगोर्जेक मार्गदर्शन आनी फुडारीपण करपाक तांचो मोलादीक वांटो आसलो. थळाव्या समुदायो सांबाळून दवरप. थळाव्यो समुदायो सांबाळून दवरपाचें श्रेय शावेराचे पद्दतीक खूब फावो जाला. ताणें पयशिल्ल्या फुडारीपणान पवित्र सोबेची वाड आनी सांबाळपाची खात्री केली. सांत फ्रांसीस शावेरान धर्मांत रीत आनी थळाव्या फुडारीपणा बरोबर केल्ल्या वावराचो सामान्य फिरगोचेंत फुडारीपणाचेर खोल आनी तिगून उरपी परिणाम जालो. फुडाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवपाचेर आनी सशक्तीकरण करपाचेर ताणें दिल्लो भर इगोर्जे खातीर तिगून उरपी आनी संस्कृतीक नदरेन सोनवेद नाशिल्ली बुन्याद तयार करपाक म्हत्वाचें थारलां.
ह्या बागांत वांटो घेतिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. फुडारीपणाक पसवण दिवपाचो शावेराचो दृश्टीकोन पवित्र सभा तिगून दवरपाक आनी पोसपाक म्हत्वाची गोवाय दिता.